आज सकाळी पेट्रोलिंग एक आमची ड्युटी रोस्टर काढलेलं असतं. त्या ड्युटी रोस्टरा प्रमाणे सकाळी पेट्रोलिंगाक गेल्ले आमी हांगच्यान एक पणजे जेटीवयल्यान 5:30 सकाळी भायर सरलेले. सो आमी टेरिटोरियल वॉटर ऑफ गोवा अशें कंप्लीट ते पेट्रोलिंग आशिल्ले. आमी पेट्रोलिंग करत करत वास्को बेसिकली अराउंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो. सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेज केलो फाटल्यान. चेज करता आमकां एक बोट फायनली चेजिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. दीस इज एप्रोक्सिमेटली अराउंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स इन बिटवीन दॅट ऑफ वास्को. आनी मागीर आमी तांकां घेवन आतां पणजे जेटीर येयला. आतां पणजे जेटीर येवन तांकां आमचो जो मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट आनी रुल्स आसा त्या प्रमाणे पयलीं तांकां इम्पाउंडींग ऑर्डर जी दिवपाक जाय आशिल्ली दिल्या तांकां. आनी तेंचे आतां नुस्तें थोडे अवेलेबल आशिल्ले हितून फीश होल्डान ते आतां आमी ऑक्शनाक काडल्या. सो ते ऑक्शनींग आतां चालू आसा सद्या. ते ऑक्शनींग जातकीर तेजो जो व्हॅल्यू जातलो त्या प्रमाणे सगळे रिपोर्ट करून पंचनामा ऑक्शन रिपोर्ट बी सगळो करून हांव एग्जिक्युटींग जो ऑफिसर आसा आमचे तेंचे कडेन केस आमी प्रेजेंट करतले आनी मागीर फुडली कितें फायन आसा ते एग्जिक्युटींग ऑफिसर मागीर डिसायड करतले.